विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल पळोवच्या सरमुगाचो वीक्षकांक नमस्कार आनी तुमकां समेस्तांक युवा साधक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मोगाचो वीक्षकांनो, कोंकणी शेतांत कोंकणी समाजेंत साधन केल्ल्या व्यक्तींक तुमच्या मुखार हाडचे प्रयत्न जावन आसा युवा साधक, आनी तांकां तुमच्या मुखार हाडून तांच्या साधना फाटल्यान आनी तांच्या साधनाच्या पैना विशयांत झलक दिवचें कार्य हें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक परत एक फावटी हो मोगाचो स्वागत मागता. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या दिसा आमच्या मदगात एक मानसीण आसा आनी हिच्या साधना विशयांत सांगच्याक हांव खुशी व्हरतां. आयल्या वार मंगळूर विश्वविद्यालयांत हांणी चलयल्ल्या MA कोंकणी ह्या स्नातकोत्तर पदवी तिणें आपणायल्या. तितलें मात्र न्ही आसता, हे MA कोंकणींत तिका पयलें रँक लाभलां आनी तिचें नांव आसा मानेस्तीन विल्मा फर्नांडीस. मानेस्तीन विल्मा फर्नांडीस, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मानेस्तीन विल्मा फर्नांडीसा विशयांत इल्लीशी चड वळख करून दिवच्याक हांव खुशी व्हरतां. बिळवांत आसच्या मानेस्त ऑल्विन फर्नांडीस आनी मानेस्तीन प्रिसिल्ला फर्नांडीस हांची मोगाची दूती जावन आसून 2021 वर्सा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभिल्ल्या मानेस्त प्रेम मोरस संगी तिचें लग्न जालां आनी तांच्या लग्ना जिवितांत तांकां अमित, मेलिसा तशेंच अजय म्हणल्यार तेगा भुरग्यांचे देणें तिका लाभलां. आनी तशेंच देवादीन पाऊल मोरस आनी मानेस्तीन जुलियट फर्नांडीस हांची मोगाची सून ती जावन आसून देरेबैलांत आपल्या कुटुंबादारा सांगाता ती वस्ती करता. आनी ऑक्टोबर 2022 ह्या वर्सांत चलिल्ल्या MA कोंकणी मंगळूर युनिवर्सिटीन चलयल्ल्या ह्या एग्जामांत ती उत्तीर्ण जाल्या. MA कोंकणी म्हणल्यार डेसिग्नेशन तिणें आपणायलां आनी तितलें मात्र न्ही आसता, पयलें रँक तिणें जोडलां. ह्या संदर्भार तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, परबी फाटयता आनी परत ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. तर मोगाचो वीक्षकांनो, आयच्या ह्या अंगड्यांत आमी जाणा जावया मानेस्तीन विल्मा फर्नांडीसाच्या साधना फाटल्यान आसची ती जिणी, तिच्या साधना विशयांत आमी जाणा जावया. आतां पयल्यान पयलें कोंकणींत MA करूंक सदावत लोकांक हांव चिंता कोंकणींत MA आसा म्हणून कळीत ना आसूंक पुरो, पूण आमच्या मंगळूर युनिवर्सिटींत MA इन कोंकणी म्हणून कोर्स ऑफर करतात. आनी ह्या कोर्सांत तुमकां उर्बा कशी आयली आनी केदां आयली? MA कोंकणी करीचंय व्हडलें चिंता पळय म्हज्या मतींत ना तरलें. म्हजो डोवरो प्रेम मोरस ते विश्वविद्यालय कॉलेजीन संध्या कॉलेजीच्या कोंकणी विभागान प्राध्यापक जावन आसा. सो ताणें म्हाका अवकाश आसा, MA कोंकणी करूंक अवकाश आसा, तूं करताय की निसारतना हांवें फाटी मुखार चिंतूं ना, जायत म्हणलें. अशें म्हज्या जिणेंत MA कोंकणीची सुरवात जाली. ओके, सो तुमचो नवरो एक उत्तेजन दिला तुमकां MA कोंकणी करूंक आनी आज तुमी MA कोंकणी सनत जोडल्या आनी जाय व्हरता संतोश. आतां ह्या MA कोंकणीच्या कोर्सा विशयांत इल्लें आमकां तुमी जाणवाय दिल्यार भोव बरें. क्लासीस आनी पुरो केदां आसता आनी कशी आसता? हंपनकट्टेरासच्या विश्वविद्यालय संध्या कॉलेजींत सांजेर 5 ते 9 वरां पर्यंत MA कोंकणीचे क्लासीस चलताल्यो. आमी वय हर एक दीस सोमारांतावन शेनवारा पर्यंत हर एक दीस आमी सरवताना त्या दाडा कोरोना पिड्या आसल्या निमती पयले वर्स आमकां ऑनलायन क्लाश्यो चलताल्यो. तशें दुसरे वर्स आमकां ऑफलायन क्लाश्यो 5 ते 9 वरां पर्यंत क्लासीस चलताल्यो. ओके, सो पयले वर्स तुमचें सगळें ऑनलायनान चलतालें. वय ओके, बरें. आनी ह्या कोर्सा विशयान सांगचें तर आतां सदावत जावन आतांची कोर्सां पुरा सेमिस्टर वायज सेमिस्टर सिस्टमार आसात. MA कोंकणी कशें चलता? सेमिस्टर गी वा एन्युअल सिस्टमार चलता गी? 2016 इसव्यांत MA कोंकणीची सुरवात जाल्ली. सुरवात जाताना ते एन्युअल स्किमार आसले. लगभग 3 बॅच म्हणटना 2016 ते 2020 वर्सा पर्यंत एन्युअल स्किमांत आसले 3 बॅचां. आमी सरवताना 2020 वर्सांत ते सेमिस्टर स्कीम जावन बदलिल्ले. आनी हांगासर आमकां वेगवेगळे विशय शिकूंक मेळटात. भास आनी समाज, इतिहास आनी कविता, कादंबरी, कथा, सोद वावर अशे साबार विशय आमकां थंयच शिकूंक मेळटात. ओके, आतां सब्जेक्ट्स तुमी थोडे येदोळूच उल्लेख केले. एका सेमिस्टरांत कितले सब्जेक्ट्स तुमकां शिकोवंक आसता? एका सेमिस्टरांत आमकां 5 सब्जेक्ट्स आसतात. पयल्या आनी दुसऱ्या सेमिस्टरांत आमकां इलेक्टीव पेपर म्हणून एक आसा. इलेक्टीव पेपर म्हळ्यार सदावत आयच्या आजकालच्या युवजनांक ते कळीत आसा. तांचो सब्जेक्ट, तांचो विशय कितें आसा तो सोडून एक भायलो विशय घेवंक आसा.
सो त्याची क्लास आमकां सोनवाराचे आसताले. कोंकणी घेतलो ते जाल्लो नाही, कोंकणीक लागती चालू न्ही, कोंकणी तावन भायर ते म्हळ्यार आतां सेमिस्टर सिस्टम करतना तांणी ते CBCS क्रेडीट बेस्ड चॉयस सिस्टम केले. त्या बेजिसार एक भायलो विशय आमकां घेवंक आसा. तशें कोंकणी शिकता, कोंकणी सांगाता एक विशय एक्स्ट्रा विशय भायलो विशय आमकां शिकोवंक मेळटा. ओके. तशें तुमी सब्जेक्ट सांगतना एक सोद वावरू म्हणून तुमी वय. सांगलें, मागीर इंट्रस्टींग म्हणून म्हाका बगलें. हाच्या विशयान कितें सांगतात, कितें करूंक आसलें तुमकां? सोद वावर म्हळ्यार आमकां 4th सेमिस्टरांत प्रोजेक्ट आसा, प्रोजेक्ट करूंक. थंयसर फील्ड वर्क येता. सो आमकां खंयचो विशय जाय तो एक विशय घेवन आमकां खंयच्या विशयान आसक्त आसा तो विशय घेवन ताच्या वयर सोद वावर करचो, रिसर्च करचें. रिसर्च वय. रिसर्च करून मागीर बुक्स सुमारशे पुस्तक आमी वाचून आमकां कितें तें आमी सोदून काडटा त्याच्या विशयांत आमी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून दिवंक आसा. ओके, जावन दी, बरें. आनी थंयसर प्राध्यापक कोण पुरो तुमकां शिकोवन आसले, आनी कशें आसात प्राध्यापक तशेंच स्टुडंट्सां? प्राध्यापक आमकां सौगा आसात, ते आतांय आसात. डॉक्टर B देवदास पै म्हणलें एकलो आसा. ताच्या उपरांत पयलींच हांवें तिडसिल्या प्रेम मोरस आसा. मागीर श्रीमती ऐश्वर्या लक्ष्मी भट आसा, श्रीमती विद्या बाळिका आसात. ही सौगाय ओंसल्या जाणवायचे, तांकां वस्तू जाणवाय आसा. ती पयले MA कोंकणी करून उपरांत प्राध्यापक जाल्लेली आनी हर एक विद्यार्थींक तांचो भरपूर सहकार दितात. आमकां कितेंय संदेह आसल्यार आमी तांचे लागीं विचारल्यार आमकां सहकार दितात आनी सांगतात. तशेंच विद्यार्थी म्हाका व्हरता अभिमान भोगता की सांगूंक म्हजे सांगाता शिकतेल्या विशयान तुमकां पयलीं कळीत आसूंक पुरो. एक म्हजी क्लासमेट जावन आसा लवी गंजी मटा, तिका कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे 2 काय म्हणटात पुरस्कार लाभल्यात, 2 फावटी तेजे 2 साहित्याक. तशेंच सान लुईस कॉलेजीची श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलो ती म्हजे सांगाता म्हज्या क्लासींत आसली. मातने पदवा कॉलेजीची श्रीमती प्रमिळा मस्कारेन आसा, ती कन्नड प्राध्यापकी जावन आसा, ती म्हज्या क्लासींत आसली. तशें आमचे सांगाता शिकून जाणवाय जडल्या म्हूण कळटाना म्हाका व्हरता संतोश भोगता. भोव बरें. तुमी प्राध्यापकाची नांवां सांगतना म्हाका तांची शाती कितें म्हण कळ्ळी, कित्याक म्हळ्यार नांवां समेज तांची वळख आसचें. आनी क्लासमेटाची नांवां सांगतना क्लासमेटांक कांय उडे ना म्हणून तांणी प्रूव केला. आनी जाय की भोव बरें. आतां इतल्या सब्जेक्टा मदें तुमचो खंयचोय पसंद असो सब्जेक्ट म्हणून कितेंय आसा गी? पळय, साबार आतां हर एक विशय आमच्या माय भाशेंत आसल्यान आमकां वस्तू आसक्त येता. म्हाका चड पसंद जाल्लो म्हळ्यार दुसऱ्या सेमिस्टरांत आमकां कवी चाफ्रा दिकोस्ताचे समग्र साहित्य म्हणून एक विशय आसा. तातूंत ताचें हर एक साहित्य आमी शिकता, कविता, नाटक, ताचें लेखन हर एक. सो म्हाका थंयसर ताचें नाटक भोव पसंदीत विशय जावन आसा. ताचें नाटक हांवें थंयसर साबार वाचल्यात अध्ययन केलां नाटका विशयान. ओके, बरें. आतां तुमी MA करतना तुमच्या हांवें इंट्रोडक्शन दिता सगळे कुटुंबाची वळख सांगली. कुटुंब आसा, भुरगीं आसात, आनी हाच्या सांगाता तुमी MA कंप्लीट केला, MAंत फर्स्ट रँक आयला तुमकां. सो अशें आसतना तुमच्या कुटुंबान तुमकां दिल्ल्या सहकारा विशयान, ताणें दिल्ल्या सांगातपणा विशयान कितें म्हणटात? आज हांव हांगासर पावचे जाल्यार तांचोय तातूंत प्रमुख वांटो आसा. तांणी व्हरतो सहकार म्हाका दिला. म्हजी भुरगीं मस्त ल्हान आसतलीं, आतां ल्हानच आसात. पयले वर्सा ऑनलायन क्लासी आसल्यार म्हाका तितले कश्ट जाले ना. घराच आसली, घराच रावन हांव शिकतालीं आनी म्हज्या भुरग्यांक शिकयतालीं. दुसरे वर्स सदांय सांजेचे कॉलेजीक वता म्हणटाना तांचे सांगाता बसून तांचे होमवर्क करूंक तांकां शिकोवंक म्हाका वेळ मेळनातलो, कश्ट जाताले. तरी की म्हजी भुरगीं म्हाका त्रास दिनातलीं, तांचें काम ती खुद्द करतालीं. ल्हान भुरगीं जाल्यार ते एक तांचें तें आसलें की मम्मी क्लास शिकयता, मम्मी क्लास आसा, आमी आमचें काम करीचें, तें तांचें तें आसलें. तशेंच म्हजी भुरगीं घरा आसतना म्हजी सासूमाय भुरग्यांक पळयताली. सो तिणें तिचो भरपूर सहकार म्हाका दिल्ल्यान आज हांव हांगासर ह्या जाग्यार बसलें. खंडीत एका साधना पटल्यान विशेश जावन कुटुंबादारांनी दिवचो सहकार आसा आनी तो सहकार तुमकां म्हणल्यार तुमी आज आसात. वय. आनी तुमी प्रोजेक्टा विशयान म्हणलें आसा. सो आतां सगळ्या त्या 4 सेमिस्टराच्या कोर्सांत एक सेमिस्टरान तुमकां प्रोजेक्ट आसा न्ही. सो तुमी खंयच्या विशयाचेर प्रोजेक्ट केले, कितें म्हणटात?
हांव पयलींत सांगलें बरें म्हजे पसंदीत विशय जावन आसलो म्हाका चाफरादी कुस्ताचें नाटक. सो हांवें त्या कवी चाफरादी कुस्तान बरयल्या नाटकांतले हर एका नाटकांतले स्त्री पात्राचें विश्लेशण हाच्या वयर एक अध्ययन करून तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट केलो. ताच्या हर एका नाटकांत वेगवेगळ्या नाटकांत वेगवेगळे स्त्रियांच्यो पात्रां येताल्यो. त्यो 6 स्त्रियांच्यो पात्रां लगभग 11 नाटक हांवें घेतिल्ले. 11 नाटकांत कितल्यो हर एका स्त्रियेचें पात्र कशें ताणें विश्लेशण केलां ताच्या विशयांत अध्ययन करून प्रबंध बरोवन दिलो. ओके बरें. शिकतना कितें कश्ट म्हूण बगुल्लें आसा गी कित्याक म्हळ्यार मस्त हांव चिंता भोवशा सुमार तेंपा उपरांत मी परतन कॉलेजीक वयचें क्लासीक बसचें आनी क्लास आयकोवचें आनी एका कडेन जाय तितलो राट आवड आसा. हाच्या मदें केदाळे तुमकां निराश जाल्लें आसा की कश्ट नाका म्हणून कशें ताच्यातून भायर आयलात आसा तर? सुरवेर जॉयन जाताना म्हाका हांवें ताच्या विशयान कांय चिंतूंक ना हांव सिदा जॉयन जालें. म्हाका एक अवकाश लाभलो म्हूण चिंतून जॉयन जालें. उपरांत म्हाका भोगलें जाता गे भुरगीं आसात घर सांबाळचें हें जाता गे म्हूण. तरी की जॉयन जाले उपरांत हर एक विशय आमच्या मायभाशेंतच आसल्यान एक आमकां तितले कश्ट म्हूण भोगना. मागीर भुरग्यांक हांव घराच आसा, हांव काम करिना, घराच आसा, भुरग्यांक सांबाळटा, घर सांबाळटा अशें आसल्यान म्हाका थोडो वेळ मेळटा. आतां भुरगीं इस्काला गेल्या उपरांत म्हजें काम संपल्या उपरांत थोडो वेळ कितें मेळटालो त्या वेळांत हांव नोट्स बरयतालीं, म्हजें असायनमेंट बरयतालीं, कितें वाचचें आसता तें करतालीं. थोडे फावटी राती आतां दिसाक थोडे फावटी वेळ मेळना जाल्यार तें फावना जाल्यार रातीक भुरगीं न्हिदल्या उपरांतय बसून वाचलें बरयलें आसा. तर शिकप तशेंच भुरगीं आनी कुटांब बरें कर तुमी सांबाळला, बरो बॅलन्स केला. ओके बरें. आनी आतां आमच्या एम ए कोंकणी मंगळूर युनिवर्सिटींत आसा. दुसऱ्या खंयच्याय युनिवर्सिटींत असलो कोर्स कोंकणींत खंयचोय आसा न्ही? मंगळूर विश्वविद्यालय सोडून गोंय विश्वविद्यालयांत एम.ए. करूंक अवकाश आसा. थंयसरी वचून करयेत. ओके. आतां सांजेची क्लास 5 सावन 9 वरां म्हण येता. वय. चडावत जावन आतां कामाक येवंक एक अवकाश सांजेर येवन क्लास एटेंड करन कामां सांगता आनी एक तांची एक डिग्री जोडूंक. सो अशें आसतना सकाळीं जावन सांजे मसर बसून काम करन सांजेर येवन क्लास आयकुचा कितें म्हणटात साध्य जाता गी? साध्य जाता. बारशी आतां आमी हेर कोर्स पळयल्यार बारशीं भुरगीं तशेंच करतात. आतां M.Com MBA पळयल्यार थोडीं भुरगीं दिसा काम करून सांजेचें करतात. तशीच M.A. करयेत. कित्याक म्हळ्यार हेर विशय तितले सलीच आसनात. इतके समजून घेवंक तितले कश्ट लागतात आनी तुमी पुरासणेन कामांत येवन ते तुमकां काले म्हणटात कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना पुरासण बघता. पूण हांगा तशें न्ही. तुमी आपल्याच माय भाशेंतच ते उलोवणें चलता जाल्यार तुमकां ते कश्ट म्हूण भोगना. तशें सो कितेंय जाल्यार आमचे एक दृढ निश्चय केल्यार आनी आमचे प्रयत्न दिल्यार खंयचें असाध्य म्हणून ना म्हणून आमी सांगयेत. आतां M.A. कोंकणी करन कोंकणींत मास्टर्स डिग्री करन ताचे उपरांत कितें सकट अवकाश मेळटा? निजायकी सांगचें जाल्यार अवकाश पळोवन आमी M.A. कोंकणी करूंक जायना. आतां हेर कोर्सां बरें हांगा न्ही. M.A. कोंकणी केल्ल्यांक अवकाश मेळटा केदळा आतां खंयच्याय कॉलेजींत आतां पदवींत आमकां आतां लँग्वेज कोंकणी आसा जाल्यार थंयसर प्राध्यापक जावंक अर्हता M.A. कोंकणी जायचे. सो तसल्या सिच्युएशनार आमकां ते अवकाश मेळटा काम करूंक. न्हय जाल्यार थोडे फावटी अवकाशच आमकां सोदून येतात. वय न्हय ओके जावन दी. आनी आतां M.A. कोंकणी करूंक कितें कनिश्ट अर्हता म्हूण आसा की खंयची स्पेसिफीक जावन असलीत डिग्री जायचे म्हूण तशें खंय आसा किंवा कोणें खंयची डिग्री केल्ल्यान M.A. कोंकणी करयत गी? कनिश्ट अर्हता पदवी आसा तिच जायची म्हणून ना. खंयची पदवी तुमकां आसा जाल्यार तुमी मिनिमम मार्क्स तशें खंय आसा गी? मिनिमम ते विश्वविद्यालयाचे प्रकार प्रकार मिनिमम मार्क्स जायचे आनी खंयची पदवी आसल्यार जाता. ओके. आनी ताचे उपरांत उंचले शिकप आनी कितें तर PhD काय ताका अवकाश खंय आसा हांगा मंगळुरांत? मंगळुरांत ताका अवकाश ना. मंगळूर विश्वविद्यालयांत PhD करूंक अवकाश ना. जर PhD करूंक जाय जाल्यार आमी गोंय विश्वविद्यालयाक अशें थंयसर वचून करयेत.
आता सगळ्यांक कळीत असल्या प्रमाणे NET नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET बरोवन या गोंय विश्वविद्यालयाची प्रवेश परीक्षा ती एंट्रन्स एक्झाम कितें आसा ती बरोवन एडमिशन घेवया. ओके, तर कोंकणी ती नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जाता आसा. वय आसा वय कोंकणीन ती आसा. ओके, भोव बरें. तर आसक्त आसल्यानी खंडीत जावन गोवा युनिवर्सिटीक वचून PhD काय करूंक म्हण आसल्यार करयेत. आनी आतां तुमचें MA कोंकणीन जालें आनी भायर संती आसात आनी मुखले तुमचे कितें येवजण म्हणून काय प्लॅन केला की कितें म्हणटात? मुखार कितें येवजण म्हणलें ना. आतां मंगळूर विश्वविद्यालयान थोडी फावटी मुख्य अध्ययन अवकाश करून दितात. मायनर रिसर्च असल्या अध्ययनाक अवकाश करून दितात. तसलो अवकाश काही मेळटा जाल्यार हांव खंडीत जावन आपणावंक तयार आसा. ओके, बरें. असलो अवकाश तुमकां सोदून येवं दी म्हणली आमची आशा जावन आसा. तुमकां बरें मागता. आनी इतले सोडून तुमचे हेर खंयचे हव्यास म्हणून काय आसा की कितें म्हणटात? हव्यास म्हाका संगीत आयकूंक मस्त संतोश जाता. केदोळे आतां घरांत म्हजें काम करनासतना संगीत आयकून आसता. मात्र न्ही म्हाका वेळ मेळल्यार हांव बूक वाचता. कसलेय खंयचोय आतां काणी जावं कादंबरी या खंयचोय विशय म्हाका रुचलो जाल्यार तो बूक हांव वाचून म्हजो वेळ पाशार करता. ओके, खंयचोय बूक तुमकां ह्या संदर्भार आसता की तुमकां तुमचे पसंद असो बूक खंयचोय? पसंद असो बूक सडावता तर कादंबरीच वाचच्यो या खंयचोय आतां सोद वावरा विशयी खंयचोय एक रिसर्च कोणें एक रिसर्च केला जाल्यार त्या विशय तो विशय वाचूंक हांव कश्ट चड आसक्त म्हणून. वय आसा वय. आनी मुखल्या दिसांनी MA कोंकणी करच्या विद्यार्थींक कोणाक आसक्त आसा तांकां एक तुमचे तोंड प्रेरण दिवची 2 उतरां उलोवची तर? सबार तरणाट्यांनी तरणाट्यांनी येयल्यार MA कोंकणी आनीक अभिप्रेतीत जाता. आनी म्हणचें जाल्यार आतां कोणाक साहित्यान चड आसक्त आसा. आतां कविता क्षेत्रांत कोणाक आसक्त आसा, कोण कविता बरयता, कोण काणी बरयता, काणयेन तांकां आसक्त आसा, कादंबरी बरयता तातूंत आसक्त आसा, या खंयचेय साहित्यान तुमकां आसक्त आसा या तांणी तसल्यांनी हांगा MA कोंकणी शिकल्यार जॉयन जाल्यार तांची ते साहित्य बरोवनची रीत आसा आनीक उंचल्या मट्टार वचून पावता. ओके, बरें. तर कोंकणी साहित्यावर कोणाक चड आवड जावन आसक्त आसा? कोंकणी मात्र न्ही खंयचेय साहित्य जाता आनी खंडीत हो कोर्स तांणी शिकल्यार आनी तांची नॉलेज मात सट्टा मात न्ही कोंकणीची गिरेस्तकाय सट्टा म्हण सांगीत आनी आमची आमी फुडल्या पिळगे खंडीत जावन दिवयेत. आनी जाय की मस्त संतोश जालो तुमच्या साधनाची जिणे विशयांत आमकां समेस्तांक जाणा जावं आनी खंडीत आमचे विक्षय संतोष पावतले म्हण हांव पातयेता. सो माय नेम विल्मा फर्नांडीस. सो आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट केला आनी तुमी मोगान तुमी ह्या स्टुडियोक आयल्यात आनी तुमच्या साधनाच्या जिणया फाटल्यान आमच्या समेस्त विक्षकांक तुमी वांटून घेतलात. तुमकां विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी म्हाका हांगासर अवकाश दिल्ल्या उलोवंक अवकाश दिल्ल्याक म्हजी भोगणां ओसारूंक अवकाश दिल्ल्याक हांवें तुमकां तशेंच विश्व कोंकणी केंद्राच्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. माय नेम विल्मा फर्नांडीस आनी तुमच्या फुडल्या जिणयेकी फुडल्या मेसावाकी सर्व आमी जैत मागता. मोगाचो न्हू हो जावन आसलो आयचो युवा साधक हाचो अंगडो आनी आमचे सांगाता मानेस्तेन विल्मा फर्नांडीस आशिल्ली. तिच्या MA कोंकणींत कशें तिणें पयल्यारांक आपणायलें हाच्या विशयान तिणें तिची जळाक आमकां आमच्या सांगाता वांटून घेतल्या. खंडीत जावन हो अंगडो तुमकां रुचलो म्हूण हांव पातयेतां. तर मोगाचो न्हू परत आनी एका साधका सांगाता ह्याच अंगट्यार आशिल्ल्या कार्यक्रमार आमी परत मेळटा. तवळ पर्यांत तुमचो मोग तशेंच पाठिंबो आमकां सदांच आसूं दी. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.